with regard to the Madai EC given by the Environment Ministry. So the law mandates that when a political party moves the court, a state executive meeting authorizes particular individual to move the court. So this is requirement as per law. So to take this resolution, we had this meeting specifically to take this resolution. We have taken the resolution authorizing me to move the relevant courts and we will do so at the earliest. आज आमकां अशें दिसून येता की गोंयांत फायनान्शियल पोजिशन आमचें सामकें बिकट जाल्लें आहा. कोण कितेंय म्हणून पूण परिस्थिती बिकट आहा आनी ही बिकट परिस्थिती आमकां खंय व्हरतली म्हणल्यार आमचो द पाथ फॉरवर्ड when it comes to the economic model is not very clear. And this is not about politics alone. This is about conceptualizing a way forward. So we intend, फुडें वतात आनी दर्या आमी खंयच्याच मॉडेलाचेर वचना आनी आमचोच एक नवो गोवा मॉडेल ऑफ डेव्हलपमेंट म्हणून आमी करतात जाल्यार तो मॉडेल कितें ताजो अर्थ कितें कारण उगीच राम भरोसे चलपाचें. आता ते भशेन इन गोवा टुडे इज अ पॉलिसी पॅरालिसीस. आता काल णवशेचे मरिनाचेर कितें जालें की द हियरिंग इज पोस्टपोन्ड. सो हियरिंग पोस्टपोन जावन इश्यू सॉल्व जालो म्हळ्यार मरिना जाता तोय गॅसार उरलो आनी मरिना उपोज करता तेय गॅसार उरले. आयचे मरण फाल्यां दिसता की ही गोंयकाराच्या हिताच्या आड येवपाची आसा. हातून गोंयचे अहित जातले एक गंभीर आरोप आसा. पण एक प्रामाणिकपणान हांव गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो घटक आसा. आमचो मुद्दो मांडलेलो गोंयकारपणाचो अजूनही आम्ही सातत्यान आनी प्रामाणिकपणान गोंयकारपणाच्या मुद्द्याचेर प्रकर्शान आनी प्रखरपण येतालो म्हणल्यार म्हजेर हें म्हणटालो की आनी कितें केल्लें म्हाजे खातीर. आमचो मंत्री आसलो ताणें कितें केलें तें आमच्या पार्टीचे वतीन केलें. ताणें तुमकां सांगलाचें कितें उलोवंक सोदता. आता तुम्ही असेंब्ली भितर ज्या वेळार हो प्रश्न आयलो त्या वेळार आजचे कचरा मंत्री जे आसात मायकल लोबो तांणी अशेंच सांगिल्लें की आमी थंय त्या वेळार ती परिस्थितीची पळोवणी करपाक गेले. हांवें तेन्ना सांगलें की तुमी गेले पळय ते वातावरण निवळ्या उपरांत गेले. आमी केन्ना गेले ज्या वेळार स्फोटक परिस्थिती आशिल्ली त्या वेळार कितेंय जावंक शकताले. तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर म्हाका सांगताले तूं वचूं नाका थंय कितेंय जावंक शकता. हांवें म्हटलें कितेंय जावं. आज अशी परिस्थिती आसा की कितें जाता तें जावं. कारण उदक जाका जीवन म्हणटा आमच्या गोंयकाराच्या हिताच्या आड जर अशा तरेचे प्रश्न येतात तर आमी पेटोवन उठपाची गरज आसा.